पळयात व्हिडिओ. सरकाराच्या मायनिंग पॅकेजीचेर मायनिंग वाठारांतले आमदार आनी ट्रकवाल्या बरोबर मुख्यमंत्र्याची सोमारा पणजे एका हॉटेलांत बसका जाली. मुख्यमंत्र्यान सगळ्यांक येवजण समजावन सांगली. शिरोडा, उसगांव, थिये सारकेले कांय नवे वाठार सरकारान हे येवजणेन घेतल्यात. मुख्यमंत्री लोकांक कायदो हातान घेवंक चितायता असो आरोप पर्यावरणवाद्यांनी केलो. मायनिंगाचेर निंबून आशिल्ल्यां खातीर जाहीर केल्लो पॅकेज म्हणल्यार लोकसभा वेंचणुकेचो पॅकेज अशें रमेश गावसान म्हणला. The Home Minister, who is supposed to protect the law and order situation, making provocative statements against all the environmentalists who are fighting against the devastations of the mining lobby. The way the Margao episode took place, a mob of 500 people comes up, but nobody knows about it, cannot be accepted. It means that there is a total failure of the machinery or the administration of the state government. What is apparent from the statements which CM is making, that CM has got some hidden agenda against all the environmentalists. It is a DACA on the public money. DACA, it is a robbery of the public money. He is giving a package, but it is nothing but it's a kind of a corruption. A package should be given from the money by recovering all this mining from the mining people who has looted. This is a clear-cut provision for all the voters to make happy and to garner votes in the coming parliamentary election. How can you, who is the environmentalist who wants to tell me that I should not support them? What right does it have? घरा एअर कंडिशनान बसून किंवा घरा आपल्या पेन्शन घेवन आरामान सुशेगाद रावन ताका म्हाका सांगिचें दिसता तुजें पेन्शन पे करतात ते थंयचे लोक. हांव मायनीक सपोर्ट करना. मीन पिडेस्तां खातीर गोंय सरकारान पॅकेज दिली, येवजण दिली, येवजण्यो दिल्यो, खुबश्यो येवजण्यो, आनी आमच्या मतान त्यो येवजण्यो बऱ्यो आसात आनी त्यो दिवपाक जाय. दर राज्यांत अशें कितें जातकर सरकार तश्यो येवजणी करता आनी त्यो करपाक जायना, लोकांच्या पयशांची वाट लायता सरकार अशें म्हणप हें बरोबर न्ही. हांव जर म्हणीन की जर सरकारा कडेन आनी पयशे आशिल्ले वो आनी पयशांची तजवीज जाता जाल्यार जे लोकांक मीन बंद जाल्ल्यान त्रास जाला तांकां चड मदत करची. मदत करची म्हणजे पयशे वांटचे अशें न्ही, तांकां लोन दिवपाक जाता, तांणी कितें आनी टॅक्सां बिक्सां दिवपाची आसल्यार ती माफ करपाक जाता. खुबश्यो तरा आसात मदत करपाच्यो, म्हूण तांकां जाता तितली चड मदत करची. प्रश्न येता तो मदत कितलो तेंप करची. हे ज्यो येवजण्यो आसात त्यो कितल्यो काळ चलतल्यो और कितले काळ चलच्यो. सरकारान सांगलां 1 वर्स चलतल्यो म्हणून. हाजो अर्थ असो की 1 वर्सा भितर चडांत चड खणी सुरू जातल्यो. ह्यो असल्यो ह्यो येवजण्यो आसात त्यो कायमच्यो खंयच नासतात. ज्या प्रसंगाक लागून त्यो येवजणी करतात तो प्रसंग वतकर, तो प्रसंग मागीर सुटावो जातकर मागीर त्यो येवजणी काबार जातात. म्हणटकर हो प्रसंग केन्ना सुटावो जातलो, मिनाच्यो खणी केन्ना सुरू जातल्यो, सुरू जाल्यार कितल्यो सुरू जातल्यो, ह्या प्रश्नांची उतरां दिवपाक मातशें कुस्तार. सारकें सांगपाक ज्योतिशाक बसून विचारल्यार ज्योतिशी सारको सांगपाक शकचो ना. हाजे खुबशे सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी, शहा कमिशन, सुप्रीम कोर्ट, आमचें सरकार, मागीर बाकीचे लोक, हातूंत खुबशे गुंतागुंतीचे प्रश्न आसात आनी अजून सुप्रीम कोर्टांत अजून सुनावणी सुरू जावना. आनी सुरू जातकर मागीर प्रत्येक जाण आपलें कितें जावपाचें सांगतलो. मागीर ते आपूण उलयता, हांव उलयता ताजेर आनी कोणी उलयतलो, हांव म्हणटा तें खरें न्ही, तो उलयता तें हांव खरें न्ही म्हणटलो, अशें जावपाचें आसा आनी मागीर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दिवपाची आसा. तातूंत भितर आतां एक गजाल आमी पळोवपा जाय ती सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी ताणी कसल्यो शिफारसी केल्या. म्हाका एक इंग्लीश म्हणीची याद जाता की वॉट इज अ कमिटी. अ कमिटी इज अ ग्रूप ऑफ पीपल which comes together to decide that nothing can be decided. म्हणजे कमिटी म्हणजे कितें जाल्यार कसलोय विशय थारावपाक कांय लोक एक कडेन येतात आनी आतां आमच्यांनी कांयच थारावंक नजो अशें म्हणून थारायतात. ही जाली कमिटीची व्याख्या. आनी सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी जी आसा केंद्र सरकाराची, जी कोर्टान गोंयांत धाडिल्ली, तांणी बी अशेंच कितें तरी केलां. तांणी जी कोर्टाक शिफारसी केल्या 134 पॅरेग्राफ तांच्या रिपोर्टांतलो, तातूंत तांणी एक तातूंत आप्रोस काडला. सगळे आमच्या तांच्या शिफारसींचो आप्रोस बरयला, समरी बरयल्या. त्या समरींत तांणी कितें केलां, एक 8 कितल्यो शिफारसी केल्या. तातूंतले 6 काय 7 शिफारसी आनीक कमिटी नेमच्यो म्हणून. आनीक कमिटी नेमच्यो. कसल्यो कमिटी
तर मिना कडेन संबंदीत आशिल्ले वेगळे वेगळे विशयांचेर अभ्यास करून मागीर रिपोर्ट दिवपाचो. तुमकां 2-3 उदाहरण दिता. अभयारण्याच्या शिमेक साकून 10 किलोमिटरा भितर जितल्यो मिनाच्यो खणी आसात आनी जांकां सरकारान सगळे परवानगी दिल्या, त्यो परवानग्यो सगळ्यो एनवायरनमेंट क्लिअरन्सीस म्हणजे पर्यावरण दाखले बिकले सगळे परतून तपासून पळोवचे. तातूंत सगळे बाबा ते खणीची शिमो बिमो सारक्यो आसा, सर्वे नंबर सारके आसा, ते खणीच्या मालकांनी खणीच्या कंपन्यांनी सगळे बाकीचे परवाने घेतल्यात काय ना हे सगळे तपासून तांणी 1-3 म्हयने भितर रिपोर्ट दिवचो खंयची तरी कमिटीक. आनी तो रिपोर्ट दितकर तो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्टाक दिवचो. मागीर सुप्रीम कोर्ट तो रिपोर्ट तपासतलो आनी मागीर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दितलो. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की सद्या जो काळ चल्ला तो सुप्रीम कोर्टान आमी फुडली ऑर्डर दी म्हणसर सगल्यो खणी बंद अशी म्हणून ऑर्डर दिल्ली 5 ऑक्टोबर 2012. तर ऑक्टोबर 2012 फुडली ऑर्डर दी म्हणसर तुमकां जर दिशिल्ले 15 दिसां भितर 1 म्हयने भितर सुप्रीम कोर्ट फुडली ऑर्डर दितली म्हणून आज 6 म्हयने जावपाक पावले. म्हणटकर हे लोकांनी हे कमिटीन रिपोर्ट दितकर मागीर सुप्रीम कोर्ट कितलो वेळ घेतलो हे कांय खबर नासता. म्हणटकर हे जे कावळे म्हातारे जातले हे हांगच्या रिपोर्टाचेर सुप्रीम कोर्ट आदेश दिता म्हणटर असो एक रिपोर्ट न्ही, अशे 5-6 रिपोर्ट आसा. एक कमिटी गोंय सरकाराची आसा, तातूंत भारत सरकारचे मेंबर आसा. दुसरे आनीक एक कमिटी आसा इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च डेहराडून. जे भारत सरकाराच्या रान खात्याच्या हाता सकयल प्रशासना सकयल एक व्हडली संस्था आसा जी रानाचें संशोधन करता, रानाचे संबंदीत वेगळे वेगळे विशयांचेर संशोधन करता. तांणी खंय गोंयांत येवचें आनी प्रत्येक तालुक्यांत हाजे फुडें कितले मीन काडपाक शकता, वर्साक कितले मीन काडपाक जाता, ताजे वयर काडपाक जायना. आनी मीन काडपाक जाता म्हणजे पर्यावरण पेड्ड्यार करनासतना मीन काडपाक जाता और कितले पर्यावरण पेड्ड्यार करून कितले मीन काडपाक जाता हाजेर सारको बारकायेन अभ्यास करून हाजेर शिफारसी करच्यो आनी ह्यो शिफारसी सुप्रीम कोर्टाक धाडच्यो आनी सुप्रीम कोर्टान त्यो तपासच्यो आनी मागीर सुप्रीम कोर्टान आदेश दिवचो. म्हणटकर हे सगळें जाता म्हणसर रामायण महाभारत जाता म्हणसर कितलो तेंप लागतलो. हांवें तुमकां 2च कमिटी सांगल्या, अश्यो आनीक 3-4 कमिटी आसात. अश्यो 6-7 कमिटीनी हे सगळे कमिटीनी कमिटी नेमच्यो आनी त्या कमिटीनी काम करचें, रिपोर्ट दिवचो, तो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्टान तपासचो मागीर आदेश दिवचो अशें म्हणून सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटीन शिफारसी केल्यात. म्हणटकर हातूंत तोखणाय करपा सारकी म्हण आशेचो किरण म्हणजे गोंय सरकारान एकदम बरें, एकदम सुंदर, एकदम तोखणाय करपा सारकें उत्तर सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटीक दिलां. एक 40-45 पानांचें पत्र आसा. तातूंत शाह कमिशनान दिल्ले सगळे पॉयंट मुद्दे आनी सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटीन सगळे दिल्ले मुद्दे सगळे खोडून काडल्यात आनी वेवस्थितशीर खोडून काडल्यात, सारके तर्कशुद्ध रितीन लॉजिकल रितीन खोडून काडल्यात. हांव जर अशें म्हणन की हे सगळे जे हे तांणी पत्र बरयलां तें वर्तमानपत्रांनी सगळ्या प्रसिद्ध करचें आनी गोंयकारांनी जाण जावपा जाय की बाबा हे मिनाचो इतलो बोवाळ जाला ताच्या फाटल्यान कितें आसा, तातूंत खरेपण कितलें आसा आनी फटी कितल्यो आसात त्यो. हो जालो आमचो दुसरो विशय. आमचो तिसरो विशय आसा पणजे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनांत जाल्लो बोवाळ. मेयराची जी वेंचणूक आसा ती फुडें धुकल्ली. सरकार म्हणटा कायद्या प्रमाणे फुडें धुकल्ली, हे म्हणटा बेकायदेशीर रित्या फुडें धुकल्ली. 1000 उंदीर मारून माजर मांडवीत न्हावंक गेलें. 1000 उंदीर मारून माजर मांडवीत न्हावंक गेलें. मागीर ताणें ताळगांवां अहिंसेचेर भाशण केलें. पणजेचो महापौर आनी उपमहापौराची वेंचणूक अकस्मात फुडें धुकलिल्ल्यान बुधवारा राजकी मळार बरोच खवदळ पडलो. तंत्रीक कारणांक लागून ही वेंचणूक फुडें धुकल्ल्या अशी नोटीस वेंचणूक अधिकाऱ्यान काडिल्ल्यान हो बोवाळ जालो. विधानसभेन विरोधी आमदारांनी हो प्रस्न तापयल्ल्यान सभापतीक 2दा कामकाज स्थगीत करचें पडलें. मुख्यमंत्री म्हणटा वेंचणूक फुडें धुकलपाचो निर्णय कायद्या प्रमाणूच घेतला. मात बाबूश मोन्सरात गटा प्रमाण आपल्याक भोवमत ना मेळना तें पळोवन मनोहर पर्रीकारान सत्तेचो गैरवापर केलो आनी वेंचणूक फुडें धुकल्ली. पणजे महापौर वेंचणूक प्रस्नावेल्यान बोवाळ जाल्ल्यान गोंय विधानसभेचें कामकाज 2दा तहकूब करचें पडलें. सभागृह
10 मिनटां खातीर स्थगीत करता. He clearly said that I have got a majority of 21, so no one should destabilize my government. That is what the statement comes. We also had a majority of 16. Two people maybe have shifted side at that time. So he should have been very graceful, saying, Baba, see, they had the majority. Let them run the corporation for 5 years. I am not coming to the picture. The moment the corporation had come back again, was about to come back again into our hands, this is the mischief what he has played. So tomorrow he should not blame anyone, saying that from his number from 21 has reduced to 15. बाबूस मनसरात म्हाका सांगतलो हाचे डेमोक्रेसीचेर आनी एक सांगता कोण मेयर जालो म्हणून कांय फरक पडना, भानगडी आनी इल्लिगॅलिटी करपाक दिवपाचो ना. आतां हे बेकायदेशीर रित्या जाता काय कायद्या प्रमाणे जाला आनी कायद्या प्रमाणे जालें जाल्यार बाबा लास्ट मिनीट करपाची ताका गरज आशिल्ली, करपा जाय आशिल्लें ना आशिल्लें, ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसात ज्यो हायकोर्टान गेल्यात आनी सुरेंद्र फुर्ताद आनी ताजे वांगडी सगळे हायकोर्टांत वचून तांणी सरकाराचें जें डिसिजन आसा, ठराव आसा तो चॅलेंज केला. म्हणटकर हे विशय पळय आसता न्ही, कायदेशीर बेकायदेशीर बरें वायट सारकें न्ही, हे सगळे विशय कोर्ट थारायतलो. आमचो प्रश्न आसा, बाबुशान पर्रीकाराक धमकी दिली कितें म्हणून की तूं जर लोकशायेचो खून करता जाल्यार फाल्यां BJPचे 21चे 15 जर जाले जायत जाल्यार तूं म्हाका दुशण दिनाका, म्हणजे बाबुशाक दुशण दिनाका. अरे 21चे 15 कित्याक, 21चे 16 कित्याक न्ही, 21चे 12 कित्याक न्ही, 21चे 18 कित्याक न्ही, 21चे 15 कित्याक? म्हणजे 6 MLA तूं BJPचे फोडपा सोदता. कोण हे 6 MLA? हे खंयचे, नांवां कितें, तांचो आनी तुजो संबंद कितें? हाजेर BJPन मातशें संशोधन करपाची गरज आसा आनी BJPन सादूर रावपाची गरज आसा. कारण बाबूश पळय आसा न्ही, ताका ही टॅक्नीक सारकी खबर आसा आनी 2005 तांणी ही टॅक्नीक वापरून सरकार सकयल वडयल्लें आसा. म्हणटकर BJP जाय ती जतनाय घेतली अशी आमी आस्त करतात. दुसरी गजाल, लोकशायेचो खून. बाबूश म्हणटा पर्रीकारान लोकशायेचो खून केलो म्हणून. आतां लोकशायेचो खून कोण करता गोंयांत? फाटल्या इतिहासांत तो कोणें, म्हणजे गोंयच्या स्वतंत्र गोंयच्या इतिहासांत लोकशायेचो खून कोणें केला हे गोंयकारांक सगळ्यांक खबर आसा. लोकशायेचो खून म्हणजे सरकारां वडोवप, पयशांचे मसल आनी मनी पावर म्हणटा तशें पयशांचे बळार आनी मनशांचे बळार सरकार वडोवप, हो लोकशायेचो खून न्ही. व्हडले व्हडले मोर्चे व्हरून पुलीस स्टेशनाचेर फातर मारप, हो लोकशायेचो खून न्ही. आनी व्हडली प्रादेशीक आराखडो जो आसा तो सगळो वापरून गोंय विकपाचो प्रयत्न करप आनी सगळी लाखांनी जमीन सगळी कन्वर्ट करप, हो लोकशायेचो खून न्ही. लोकांनी जे वेचून काडिल्ले जे वांगडी आसात, MLA आसात, मिनिस्टर आसा, तांणी लोकांचो विश्वासघात करप, हो लोकशायेचो खून न्ही. तर लोकशायेचो खून खंयचो आनी खून खंयचो न्ही, कोण लोकशायेचो खून करता हे लोकांक खबर आसा. आनी कोणीय उठलो उलयलो म्हणून लोक अशें आयकून घेवचे ना आनी तशें कोणाक लोकांक कोणेच गृहीत धरचें न्ही. पूण लोकशायेच्या खुनाचेर उलोवचें न्ही आनी दुसऱ्या सरकार सकयल ओडोवपाचो प्रयत्न करपाचो न्ही, लोक तांकां माफ करचे ना. हो जालो आमचो तिसरो विशय. आज आमचे विशय हांगाच सोंपतात. तुमकां देव बरें करूं. पळयत रावात जायत जागे, पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार. करणे पुणून जाणगे तुम्ही अजून कशे रावले वोगे, अजून कशे रावले वोगे. हड्ड्यातले इगळे आयज, हड्ड्यातले इगळे आयज, दगदगून जावं दी जागे, दगदगून जावं दी जागे. जायात जागे गांवकारांनू, जायात जागे, जायात